Jiggy Tara, powered by MCFC Bank. सगळ्या वीक्षकांक म्हजो नमस्कार आणि प्रणाम. नवो हप्तो नवो दीस आयलो शुक्रार वरां जाली 9 and you have tuned in to Daiji World TV. MCFC Bank Jiggy तारा ह्या रियालिटी शोच्या नव्या एपिसोडात तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत मागता. भुरगीं राखून आसात, तुमी राखून आसात, जजीस राखून आसात, ऑफकोर्स सगळो आमचो कोंकणी संवसार राखून आसा. आयच्या एपिसोडान कोण भुरगीं येतलीं. सो भुरगीं म्हणटा आसतना आमकां उडास येता आमचो बालपण. ऑफकोर्स आमच्या समेस्तान थंय एक भुरगें आमी जिवाळ दवरूंकूच आसा. वी नीड टू कीप द चायल्ड इन अस अलायव्ह म्हणटात. पूण चायल्ड इन अस अलायव्ह म्हणटा आसतना इट कम्स अलॉंग विथ इनसेन्स, इट कम्स अलॉंग विथ अ लॉट ऑफ फन अँड ऑफकोर्स विथ अ लॉट ऑफ नायस थिंग्स. आनी आमची भुरगीं हांगासर टी व्ही स्क्रिनार येतात आनी ती तांचे टॅलंट खंडीत जावन हाडून येतात. पूण सांगता हाडून येतात एक फ्री स्पिरीट इज वॉट दे ब्रिंग. आनी त्या फ्री स्पिरिटा द्वारे तांचे कितले तांकां फ्रीडम आसा तांचे टॅलंट दाखोवंक, तांकां भंय आसना. They feel like the entire world is their stage. आणि हांगासर दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या ह्या प्लॅटफॉर्माचेर कितले कॉन्फिडंटली ती मुखार येतात आणि तांचे टॅलंट प्रदर्शन ती करतात विदाउट अ फियर इन द वर्ल्ड. पूण ऑफकोर्स हांगासर तांचे त्या कॉन्फिडन्साक एक कम्फर्ट झोन बांदूंकूच आसा. आनी हांगासर ते कम्फर्ट हाडून येतात आमचे अपुरबायचे जजीस. पयल्यान पयलें आमी स्वागत मागता आमच्या वर येणारांक. स्टॅनी सर मोगासो स्वागत. बाप डेनिस देसा तुमकांय स्वागत मागता. तशेंच रायना बाय तुमकांय मोगाचो स्वागत. थँक्यू फॉर जस्ट बीइंग यू. अशें म्हणटा आसतना आमचे कंटेस्टंट्स राखून आसात. आयच्या एपिसोडांत खंडीत जावन 5 कंटेस्टंटां येतलीं. तांचे टॅलंट ती मुखार हाडून येतलीं. तांणी जे कितें तांणी अभ्यास केला, कितले प्रॅक्टीस केला, तांचे कितले प्रयत्न तांणी केला, सक्कड तुमी ह्या मुखल्या 1 घंट्यान तुमी पळयतल्यात. सो लेट्स गो वॉच आवर कंटेस्टंट्स फॉर दिस एपिसोड. आश्लिन रुत आड्ड्यार न्ही गे आड्ड्यार ताणो ते आड्ड्यार म्हळ्यार फ्रिगज खंयची जाता तुका? निर्मार का फ्रिगज. आनी आज खंयचें पद गायताय तूं? वेळ सर. होय कोणाचें? विल्फी रिमेंबर्सान घडणारं आणि पद म्हणलें जावन आसा मीना रिमेंबर्स. होय आनी हाका संगीत दिला पप्पन आनी जोस्वीन. पप्पन जोस्वीन. ओके स्टार्ट कर. कोण वेळाचे चिंतिना, कोण वेळ सांबाळिना, वेळ ताका मेळसोना, खेळ मुग्दाताना. वेळ मनशा नाका वेळा संगी खेळ मनशा, जोड वेळा सोतो फळ मनशा, वेळ होगडाय नाका. वेळ मनशा नाका वेळा संगी खेळ मनशा, जोड वेळा सोतो फळ मनशा, वेळ होगडाय नाका. आयलोलो वेळ उतरलो जाल्यार पाटी येना, तूं तो विबडाय नाका. वेळ मनशा नाका वेळा संगी खेळ मनशा, जोड वेळा सोतो फळ मनशा, वेळ होगडाय नाका.
फाल्या मुळलेले सुरसुर्यानी गेले फाल्या फाल्या म्हणटेल्यांचे केत नाही जावंक ना फाले वेळ रवाना वेळ बसना वेळ दिसना वेळाचे मोल असताना कळना वेळ मनशा नाका वेळा संगी खेळ मनशा जोड वेळाचो तो फळ मनशा वेळ होगडाय नाका आयलोलो वेळ उतरलो जाल्यार पाटी येना तूं तो विडाय नाका वेळ मनशा नाका वेळा संगी खेळ मनशा जोड वेळाचो तो फळ मनशा वेळ होगडाय नाका आमकां कितले कोणी नेणाव आतां घडयेन घडये काडून मेळटा देवशीन लागीं जाता आसा आमकां कितले कोणी नेणाव आतां घडयेन घडये काडून मेळटा देवशीन लागीं जाता वर्सां वर्सां खर्च आमकां आखरे वखदां जाय म्हळ्यार एक घडी मेळची ना वेळ मनशा नाका वेळा संगी खेळ मनशा जोड वेळाचो तो फळ मनशा वेळ होगडाय नाका आयलोलो वेळ उतरलो जाल्यार पाटी येना तूं तो विबडाय नाका वेळ मनशा नाका वेळा संगी खेळ मनशा जोड वेळाचो तो फळ मनशा वेळ होगडाय नाका वेळ होगडाय नाका वेळ होगडाय नाका Ashlyn, ಎಸ್ गोल्डन तिकेट विनर न्ही तूं वय मॅम ऑडिशन्सांत वय मॅम ओके आज सेफ आसाय हय बरें प्रयत्न तुजे पूण आज कितें गी आणकी इल्लें बरें करीत आसलें म्हूण जाता म्हाका जाय आडले सुरू करतना इल्लें कॉन्फिडंट नासलें तूं श्रुतीचे इल्ले इश्यूज जाल्ले मागीर वॉयस बरो पावरफूल आसा तुजो थँक्यू पूण एक सिंग करतना ते एकाच वोकल वॉल्युमार म्हणचें न्ही म्हळ्यार डायनामिक्स म्हणटा आमी ताका सो खंय तुवें स्ट्रेस करचें ते इल्लें लावड थोडें एक बरें करून आतां तूं मम्मीक बाय मम्मी घरांत वेताना कशें म्हणटाय खंयच्या वॉल्युमार म्हणटाय मम्मीक वेता म्हणटाना घरांत येता इस्कलाक येता कशें म्हणटाय बाय कशें म्हणटाय बाय तितलें बाय तशें म्हणटाय गे इस्कला वचूंक मन ना दिसता न्ही ते वॉल्यूम म्हणचें हांवें बाय मम्मी म्हणून वेताय न्ही भूक लागल्या म्हळ्यार कशें सर ते भूक लागल्या मम्मी म्हणटाय गी मम्मी म्हाका भूक लागल्या म्हणटाय तशें तुवें काल अर्थ केल्यार ती उतरां तुका ते ऑटोमॅटीक ते तुज्यो वोकल वॉल्यूम कितलो हेजे म्हूण कळटा सो बोगणां इल्ली म्हाका उणें दिसली आज हातूंत पूण तुका बरें प्रयत्न तुजें तुका सादी आसा वॉयस बरो आसा पावरफूल आसा ते इल्लें वर्क करीचें तुवें डायनामिक्सा वयर की ऑल द बेस्ट थँक्यू मॅम Ashlyn,
येस तुका फादर गोल्डन टिकेट मेळ्ळ्या मू वय फादर बंगाराची गी आसा गी वय काण दवरल्या गी वय ओके गोल्डन म्हणटा तुका ऑलरेडी एका स्टँडर्डा वन दवरला न्ही वय फादर वय तशें म्हणटा तुका एक एडवांटेज आसा पूण एक्सपेक्टेशनी आमचे चड आसात देखून त्या एक्सपेक्टेशनाक आयचे परफॉर्मन्स इल्लें उणें म्हणून म्हाका भोगता डिसअपॉयंट जावची गरज ना कित्याक थोडे कॉमेंट्स आमी सांगचे पडटात न्ही की क्रिटिकल इवॅल्युएशन म्हणटा ताका जें की क्रिटिसायज नॉट क्रिटिसायझींग क्रिटिकल इवॅल्युएशन आतां एंट्री आमच्या रैनाबाईन सांगल्या प्रमाणे एंट्रीले कॉन्फिडंट जायचे बोल्ड जायचे मागीर तुजो वॉयस स्ट्रॉंग आसा मागीर तूं यू कंटिन्यूड आतां पळय म्युजीक ऑल्सो कम्युनिकेट्स कळ्ळें म्हाका सांग तें म्युजिका टक 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 कळ्ळें म्हणटा तें तूं खंयच्या विशयान पद म्हणटाय पदाचो अर्थ गोलो कळ्ळें मॅसेज केली पदाची आमी वेळ विबाडणोचो वेळ विबाडणोचो युटिलायज करचे वय ते टायम पळयत ते म्युजिकान ती कम्युनिकेट करता टक टक तो गेल्लो वेळ रिवायंड करूंक जायना तुका सीडी रिवायंड करियत मुवी रिवायंड करियत वॉच तुज्या फाटीक उडयत टायम अँड टायड वेट फॉर नन म्हणटात एक फावटी गेल्लो वेळ बिलकूल मेळना गेलो तो देखून मेक यूज ऑफ दॅट प्रेशियस टायम म्हण वेळाचो उपयोग कर म्हण ताचे उपरांत पोस्टपोन करनाका म्हण आमची सवय घालें पोस्टपोन करचें नाळे गॅरंटीला येरला गॅरंटी आत फाल्यांची गॅरंटी तुका आसा म्हाका येना आमकां खोण्णाक येना बिकॉज वी डू नॉट नो वॉट वील हॅपन टुमॉरो आज आमचो दीस आयचो डू ऑल दॅट यू कॅन द बेस्ट यू कॅन टुडे अँड नाव देखून पोस्टपोन करता म्हळ्यार एग्जाम येता आसतना फाल्यां करया फाल्यांचो दीस उद्या वचना देखून आज कर म्हण व्हेरी पावरफूल मॅसेज ह्या सॉंगाचें तुजें ताळू तुजें बरें आसा तुका आज इल्लें नर्वस जालें गी कालें नर्वस म्हाका पळोवन हांव काळो घालून आयलो म्हणून बेन दिसलें गेलें हांव पाप पाद्र्याप जोरनें हांव दिसता गंभीर वॉकल घालना न्ही परवडलें सिरियस दिसता म्हाका हांसूंक गेलें या ना बाय तुज्या बरी तूं नाच करताय तशें म्हणटा आसतना मस्त देणी आहा तुका जायत गे सो त्या देण्याचेर इम्प्रूव कर देवान तुका मस्त देण्यानी बरला देवाकी अर्घां दी जायत गे जायत फादर ओके बाय ॲश्लीन येस सर आज थोडे फावटी जाता तशें आनी वरेणाऱ्यान सांगलां जें कितें तुवें करी जेल्लें आनी कितें करूंक नाय म्हणल्या विशयी ती तुका सांगला सो तो सांगता तुवें मुखल्या हाताक वेताना गमणान दवरीचे ओके म्हळ्यार तुज्या त्या तुका ऑलरेडी एका लेवलाकान दवरलां गोल्डन टिकेट म्हणून सो ती जावन तुवें सेकेंड फाटी येवचें न्ही सिल्वराक येवचें न्ही गोल्डन ताच्या वयर वचाचें जायतें एक तें आनी म्हजो एक मित्र आसा प्रदीप बर्बोजा पालडका म्हणून ताणें एक नाटक बरयल्लो आसा फाल्यां पळया म्हणून आनी त्या सगळ्या नाटकांत जे हांगासर उतरां उल्फ्याबान बरयल्यांत तसो वापर जाला त्या ड्रामांत आनी हास्य नाटकां जी न्ही फाल्यां पळया म्हणून फाल्यां म्हणलें तें येवंकूच येना सो आज आतां जायचें सगळें आमी आतां आज पळया तशें आनी म्हाका एक सिस्टर आसली दोतोर शिकयली कुंभाराची सिस्टर बारबारा म्हणून तिची उतरां इल्ली चेंज केल्या तेणें उतरां कालें म्हणलें नांव बारबास न्ही बरें सिस्टरांचें नांव बारीक कंडाबट आसा थोडी कार्लोटी ना एकली कार्लोटता आतां हें पळोवन कांय टिवीचेर सिस्टर म्हाका काही पुरपता ना सिस्टर तुमकां मारता मारिना म्हाका मारना जाल्यार पुरो सिस्टर आमी तमाशाक म्हळें तुमची सेवा आमी वाखणता हय सिस्टर बारबारा म्हणून ती म्हाका तेंच म्हणटाली हांवें म्हणलें दोतोर न्हू शिकोवन येताना हांवें म्हणचें सिस्टर फाल्यां म्हणचें सो तिणें म्हणचें आहलें फाल्यां म्हणटलो फाल्यां जायनासतना सरोन गेलो सो ती उतरां तिणें काय जालां ती उतरां सगळ्या मुखार म्हाका सांगली म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक सांगली ती म्हज्या मतीन आजून उडास आसात आतां तिचें नांव उडास आसा म्हाका ती तिचें सडन तिचें रूप न्ही म्हाका आतां इल्लें म्हळ्यार मस्त ती त्या वेळार तिका प्रायज जाल्ली दोतोर नेता मू दोतोर नेता करेक्ट म्हळ्यार सिस्टरान म्हळ्यार पयलींची सिस्टर आनी परत तशें आं ती शिकोवची तांणी रीत तांणी सांगची उतरां आतां म्हाका उडस आसात खंयसरी ते उतार रिपीट जावना सिलेबसांत ना ते खंय तांचे स्पॉन्टेनियस आयलें पळय दॅट इज द पावरफूल लेसन आमकां रियॅक्ट सो फाल्यां म्हणटलो फाल्यां जायनासतना सरलो आनी उल्फिया बान तितलें बरें कर आनी म्युजीक कंपोजिशन तशें जाता तुमी सांगलें प्लीज टक 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 तें पाटी येना म्हणून सो बरें एक प्रयत्न तुवें केलाय आश्लीन ऋतू हाच्या वरनी विशेष प्रयत्न नेक्स्ट टायम आश येता तुजें सर बरें जावन दी थँक्यू सर थँक्यू आश्लीन लिशा वय खंय जावन येताय तूं येवचें तुवें मेर्ला पदव फ्रिगज आसा इगर्ज आसा न्ही गी नी नीरमार्ग एक कन्फ्युजन आसा नीरमार्ग आनी केलराय न्ही गी मेर्ला पदव आनी नीरमार्ग सेम न्ही गी हय पॅरीश सेम पॅरीश हय
पिसोळ्या म्हणल्यार पद विंसलाय तुवें आनी वय तूं सर. पिसोळ्या बरी सोबीत पिसोळ्या बरी दिसताय तूं थँक्यू ओके सर तशेंच नसराणी बरं आयलाय तूं आनी लॉयड रेगोची उतरां ही येदलूस हांवें प्रस्ताव केला लॉयड रेगोच्या उतरांच्या शाते विशीं आनी कंपोजर हांगासर लॉयड रेगोस म्हणून बरयलां आनी सिंगर आसा रोसान्ना गोम्स म्हणून सो आतां ते तुज्या ताळ्यान आमी आयकूंक अशें येता स्टार्ट करया गे जाय यस ला 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 हलनदरने येतोले दोळ्यांक थंडाय दितोले रंगाळ रंगाळ सुंदर बिसोळे रंगाळ रंगाळ सुंदर बिसोळे उबोन उबोन तोले कुशरीन खेळून वेतोले संतोषान जियोनचे सोबीत बिसोळे पिसोळ्या पिसोळ्या बरी सकाळ पिसोळ्या हेणे वेताय तेणे वेताय गोई गो वेताय पिसोळ्या 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 बरी सकाळ पिसोळ्या हेणे वेताय तेणे वेताय गोई गो वेताय पिसोळ्या तुझेच बरी उबोंगो तुझेच बरी नासोंगो तुझेच बरी उबोंगो तुझेच बरी नासोंगो तुझेच बरी जियोंगो म्हाकाय शिकय पिसोळ्या 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 बरी सकाळ पिसोळ्या हेणे वेताय तेणे वेताय गोई गो वेताय पिसोळ्या 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 बरी सकाळ पिसोळ्या हेणे वेताय तेणे वेताय गोई गो वेताय पिसोळ्या नवी सकाळ येताना बागेन फुलां फुलताना पिसोळ्याची कुशाल उडकना पिसोळ्याची कुशाल उडकना फुलां बागली असोन गोरा रुपार बसून मोवा राजू चिवता ते परवा नासतना ओ पिसोळ्या पिसोळ्या आदिवस तुका पिसोळ्या सांज जातच घरान म्हज्या परत तूं ये पिसोळ्या 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 आदिवस तुका पिसोळ्या सांज जातच घरान म्हज्या परत तूं ये पिसोळ्या नाक बोर घटोन डाडा येता लोकोन नाक बोर घटोन डाडा येता लोकोन ताच्याय माथ्यार बसून सरो जीव पिसोळ्या 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 आदिवस तुका पिसोळ्या सांज जातच घरान म्हज्या परत तूं ये पिसोळ्या 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 आदिवस तुका पिसोळ्या सांज जातच घरान म्हज्या परत तूं ये पिसोळ्या ला 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 ॲश्लिन येस फादर बरें दिसताय थँक्यू फादर त्या पदा तेकीत तुजो ताळो आनी ताळ्या तेकीत तुजें एक्शन तुजें एक्सप्रेशन बरें कॉन्फिडेंटली खंयच्या क्लासीत जाय तूं चवथ्या क्लासीन चवथ्या क्लासींत पळय ह्या ल्हान ल्हान प्रायाच्या भुरग्यांक एक वेदी मेळ्ळी आपणे
आनी कितले आमचे जिगी बिगी तारा आमकां उजवाडाक येतात पळय ते व्हडलें साधन ह्या शोचे रियालिटी शोचे. बरें गायन केलें तुवें, बरें प्रयत्न केले, सुबीत मधुर ताळो तुजो. तुका सर बरें मागता जायत की. ऑल द Thank you, बेस्ट. Father. ओके. Ashlyn, Yes, ma'am. ब्युटिफूल परफॉर्मन्स. Thank you, ma'am. मस्त उतरां आसा तातूंत. तें बाय हार्ट करून सिंग करचें कश्ट आनी तें तुका उस्वास काडूंक जागोच ना न्ही. मस्त उतरांत एकेका लायनीर 8-10 उतरांत जाल्यार तुवें बारी अपुरबायन म्हळें तूं सिंग करतालें, डान्स करतालें, मायक हे एका तांत प्रॅक्टीस केल्लें मायक काडून. हेणे वेताय कारण कितले बेगीन ताणें मायक चेंज करन, हात चेंज करन, समा कर म्हळां. मायक वापरची रिती बरी आसा. Thank you, ma'am. म्हाका स्टेजीर जावन पडटा कोण बी दिसलें म्हाका. एक कंप्लीट पॅकेज म्हण येता हांवें. एक बरें गाव पिण्याची पुरा जाय जाल्ले क्वॉलिटीज तुजे लागीं आसात. अशेंच बरें अभ्यास कर. तुका सर बरें मागता. Thank you, ma'am. ॲशलीन, Yes, sir. तू आमच्या जड्जेस आसात पळय, आमच्या पाट्ट्यान एक स्क्रीन पळय गी, तू नेकेत्र आसात न्ही गी. Right. हां, तशेंच ॲशलीन आतां एक नेकेत्र खंयगी एका कॉर्नरांत आसा. तें आतां येते आसा, मोदें येते आसा. मुखल्या दिसांनी तें कोंकणी संगीत क्षेत्रांत थीर जावचे आसा म्हणली सगळीं खुणां तुज्या संगितांत, तुज्या त्या स्टेज परफॉर्मन्सांत दिसून येतात. तुका कॉंग्रेट्स. Thank you, sir. तूं खुशी जालें तुजें परफॉर्मन्स. आनी सगळें पद पळय कुशेचें पद, पिसोल्या तूं पिसोल्यागे उलोवचें. आनी एक सगळ्या पदांत एक सेंटेन्स आसा ती मार्मीक. नाक बोर गोटून डाडा येतलो लोकूण. सगळें तुजो संतोश, तुजो तें थंय म्हणटा तूं पिसोळ कितें संतोशान उलयते आसताय. आनी कावी म्हणटा तें एक सेंटेन्स आसा पळय, लॉयड रेकोची छाती ती. आमच्या कुटुंबाचो संतोश, आमचो वैयक्तीक संतोश वसोंक इतलें पुरो. नागपूर गोठून डाडा येता लोकून. ते ताणें एक काल म्हणटात एक अलंकारीक जावन वापरला जावंक पुरो. सदां नागपूर काल म्हळ्यार गोठीचेच म्हूण ना, दुसऱ्यो जायत्यो गजाली आसात. म्हळ्यार आमचो संतोश, भुरग्यांचो संतोश पयलें तें आसलें. पयलें म्हळ्यार घरांनी पियोवण चड आसल्या टायमार भुरग्यांचो संतोश अशें जातालो. भुरगीं संतोशान आसतलीं, आवय भुरगीं संतोशान आसतलीं. आनी त्या वेळार हें पियोवण म्हणल्यार तांचो संतोश पाड करतले. आनी तें मॅटाफॉर आसा पळय, तें लॉयड रेगो तसल्या कवींक तें साद्य आसा. आनी ताणें तें बरयलां आनी कोणी तें गमना करनात. हें पद पळयतना सकाळचें पिसोला विशयान बरयलां, सोबीत पद पिसोळ लागीं उलोवचें म्हणून. भोव अपुरब्याची उतरां आनी तितलेंच अपुरब्यान तुवें हांगासर सादर केलां. तुका अभिनंदन म्हणटा, अभिनंदन पटयता. सो मुखल्या हंताक हाच्या वरनी जबरदस्त एक परफॉर्मन्स आसतलें म्हणून हांव अपेक्षिता. आसतलें न्ही गी? Right. जाता न्ही गी? जाता. सुपर. ऑल दी बेस्ट. Thank you, sir. आयुष रिगन न्ही गे, बांगला तवण आयलाय. तुजें पद आसा हे भुमीर. वय. परत असो उतरां घडणार म्हळ्यार बरयणार आसा लॉयड रेगोची जायतीं पदां ह्या मंचेर सादर जाते आसात. आमकां दादूस खुशेची गजाल. आनी रॉनी डिकुन्ना असो सिंगर मूळ गावपी, परतू तो विदेशांत आसा, कल्फांत आसा. आनी रोशन आंजेलोरान संगीत दिलां. पदा विशीं आसच्यो गजाली तेमी उपरांत उलया जायते. ओके, स्टार्ट.
सना तुझी वीण देवना तुझी वीण जीवना तुझी वीण हावना सना चिताने पाणी असत म्या चिताने वाणी असत गळ्या चिताने पाणी असत म्या चिताने वाणी असत काळज चिताने काळज चिताने तुझी वीण देवना तुझी वीण जीवना तुझी वीण हावना कोणसना रॉनी डिकुनान हें पद गायलां वय. तो एक कोंकणींतलो उत्तीम गावपी आनी ताणें गायलेलें पद तुवें आपुडलेंत तुका आपुडलेल्याकूच शबासकी कित्याक म्हळ्यार कश्टांचें पद हें थँक्यू ते रिदम ते तुजे विण देव ना तुजे विण जीव ना तो पाठार 2 टायपार आसात न्ही तुवें पूण बरें करून सांबाळचे प्रयत्न केलाय तुवें सांबाळलाय कोणी शिकयलें तुका ऑलिव्हर अंकल आनी विती आंटीन ओके कोण म्हूण गोतू ना म्हाका फोटो हाडल्यार दाखय मागीर बरें जालां श्रुती रिदम वायज पुरो बरें आसलें पूण इल्लेशें स्ट्रेन जाल्लें म्हूण बगता म्हाका न्ही
आनी एक नोट लो केल्लो जाल्यार आणकी बरें जातें कोणा पूण लोअर नोट्स आहा आलाप आ पार्ट मस्त लो आसा तें तुवें बरें करून सांबाळ्ळां तें आलाप पार्ट बरें जालां थँक्यू सो हाय नोट्स आसात लो नोट्स आसा त्या दळा कश्ट जाता स्केल चूज करूंक न्ही बरें प्रयत्न तुजें तुका शाबासकी पाठयता तुका बरें फ्युचर आसा संगीतान आत्म्याच्या रडण्याक विगार आसा म्हूण सांगलाय न्ही वय देखून आयलो कळलें रडणें तुजें सांग कळलें रडणें तुजें ओके आतां एक नोट लो केलाय गे तुवें वय वय जाल्यार ही हाय नोट भितर इल्लें कश्ट जाता न्ही गे वय 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 ते एक गमनान दवरता इतके ते म्हळ्यार इट्स अ टफ सॉंग वय वय आनी कॉम्पिटिशन म्हणटा आसतना टफ सॉंग सिलेक्ट करचें पडटा आनी रॉनी डिकोना नावाडीक सिंगर तो हांव तरणाटो म्हूण सांगना पूण म्हजे पयले कवळेक आनी बरें रॉनी डिकोना जॉसे मॉरस आनी हे पळय आसले तले स्टँडर्डाचे सिंगर्स आनी रायना बायन सांगले बरें म्हळ्यार तुवें एक रिस्क काण गेलें ताजें सॉंग काण घेवन तातूंत मस्त ब्रेथ कंट्रोल जाय पडटा म्हळ्यार मस्त पदां आनी ते रिदम सिंपल दिसता पूण इल्लें कॉम्प्लिकेटेड आसा कॉम्प्लिकेटेड संगती आसा तातूंत आनी तातूंत मॅसेजी बरी आसा कंपॅरिजन पळय तें मॅटाफर म्हणटा हांव तें बरें आसा सो साहित्य समजून घेवचें संगीत ती समजून घेवचें तूं कोण क्लासी वेताय की विद्या टिचरीच्या क्लासी वेताय की ना हांव हिंदुस्तानी गोता खंय उडपी उडपी कोणा लागीं दुसऱ्यांक म्हणी कळोवन येता पळय कोण आयकतात पळय वय. आमचे प्रोग्राम पळयतात पळय वय. तांकां सांग खंयची टिचर म्हूण सांग म्हाका खंय कमिशन ना टिचरीचें सांग सांग भागवत कोण भागवता भागवत यक्षगान असो भागवत आसता कोण नांवूच भागवता गे वय. तूं बरो दिसताय तूं स्टेजीचेर पळय प्रेझेंस आहा पळय Thank you. तूं तेंय वय म्हणटाय पुरो सांगलें वयता म्हणटाय न्ही तें आपलें प्रेझेंस आहा पळय एपियरन्स सगळ्यांक जायना ते टीव्हीचेर एक एपियरन्स ताका एक आनी सिंग करताल्यांक ते एक भारी जोश आसा तुका इल्ली कॅपॅसिटी आसा ऑल द बेस्ट थँक्यू सुरवात जावची अशीच धाकट्या वेदीन धाकटी वेदी म्हणून आतां तुमकां ती व्हडली वेदी आमकां तें प्रोडक्शन डायरेक्टरान बरा मस्त कलरफूल पळोवन आमकां ह्यो वेदी धाकट्यो दिसूंक बरो पूण अर्थान ही व्हडल्यो वेदी तुमकां तशें आनी ते आत्म्याचे रडणे म्हळां विगार आसा आत्म्याच्या रडण्याक विगार आसा म्हणून फादर तुमचे लागीं आतां खंयच्या टायपाचे बरं आत्म्याचे रडणे आयल्यात मस्त तरांचे आसतात म्हळ्यार कुटुंबा संबंदी ह्या दिसांनी जाग्याचे चड प्रॉब्लेम्स येबा म्हाका दिसा एक येतात ह्या तूं सांगेत न्ही काय प्रॉब्लेम ना न्ही म्हळ्यार न्ही आयकतालें की मॅसेज रडणी मस्तात थोड्या पटी पळय घरांत समाधान आसता ते रडणे जावंक पुरो मागीर भुरगीं आसा थोड्या पटी वेवड भुरगीं पयसवेचे तरणाटे आनी ह्या दिसांनी ड्रग्साचे ताच्या पुरो समस्या आसात आनी आतांची भुरगीं मोबायला लागीं उलोवचें मनशा लागीं उलोवचें न्ही रुमा भितर बीग घालून बसची रडणे सडत्या स्पेशली आमच्या शेतामान हांवें सांगूंक नजो तें 17th century इज एन एज ऑफ एनलायटनमेंट म्हणटात 19th century इज एन एज 18th इज एज ऑफ रिजनिंग 19th इज प्रोग्रेस 20th इज टेक्नॉलॉजी 21st century इज मेंटल पेशन्स एंड डिप्रेशन म्हणटात आय एम सॉरी नेगेटीव आयकूंक पुरो बट दीस इज द केस आनी ताका माय बाबांनी तांकां ते रडण्या म्हळ्यार आपणें तें डायग्नोज करून ताणींच ट्रिटमेंट दिवचें पडटा पयलें घरा बिकॉज मोस्ट ऑफ द टायम दे आर एट होम आमच्या लागीं येतात पळय फॉर दॅट सम टायम कावन्सिलींग आनी बरो म्हणून रडणें मस्त आसा कम्युनिकेशन आज इलेक्ट्रॉनीक कम्युनिकेशन चड आसा फेस टू फेस मस्त उणें जाला सो बरें एक फावट तुवें विंसलाय आनी लॉयड रेकोच्या छाती विशयांत परत हांव सांगना अपुर्बायेचें पावत आनी बरें कर तुवें हांगासर सादर केलाय तुका सर बरें मागता थँक्यू क्रिस्त नोरान्ना बजाल न्ही गे सो आतां मुखार पाद्र्या बसला न्ही गे पाद्र्या कडेन बेसांव मागयचें न्ही गे बेसांव माग पळय थंय ताणूच सांग इसा सांग जोर सांग बेसांव दे फादर म्हणून सांग सर फादर हे कॉमेडी शो जाला देवाचे बेसांव ऑल द बेस्ट ओके तूं बरो दिसताय ते कोंकण रेल्वेच्या टनेला पळय तशें दिसता म्हाका हांगा जावन बेजार करनाका ते दांत येतात गे ओके ओके यस ओके आज तूं मोगाच्या मंगलोरा म्हणलें पद सिंग करूंक येताय न्ही गे विल्फ्याबाचें एक फामाद पद आनी उतरां ताळे सगळें विल्फ्याबाचें आनी उपेंद्र कुमार हाणें काय म्हणटात म्युजीक दिल्लें हाका म्हळ्यार सडावत आमी विल्फ्याबाची पदां म्हळ्यार पप्पन जस्विन्स आसता अप्रोच म्हळ्यार एकदम पोरनें पद न्ही गे उपेंद्र कुमार आनी म्हाका तितलें माहीत ना पाद्र्याबाक माहीत जाल्यार मागीर सांगतलें तें ओके क्रिस स्टार्ट करया गे येस
प्रणाम तो का करता सोबीत म्हज्या शेरा उलो तुका मारता म्हज्या मोगाच्या मंगलोरा प्रणाम तुका करता सोबीत म्हज्या शेरा उलो तुका मारता म्हज्या मोगाच्या मंगलोरा कितलो संतुष्ट हांव ओ मंगलोर म्हजो गांव तुज्याच गर्भान जल्मलें हें अदरश्ट म्हजें जावं प्रणाम तुका करता सोबीत म्हज्या शेरा उलो तुका मारता म्हज्या मोगाच्या मंगलोरा कथा तुझी यादली सांगता सुलतान बत्तेरी आज तुझी ओडवी काय कळता अंपन कट्यारी कथा तुझी यादली सांगता सुलतान बत्तेरी आज तुझी ओडवी काय कळता अंपन कट्यारी ओडू ओडू बांधता सोपतेली मंगळूरू केंद्रारी दारवट बांधतात पोदेशा अनंबूर बोंद्रारी कितलो संतुष्ट हांव ओ मंगळूर म्हजो गांव तुज्याच गर्भान जल्मलें हें अदरश्ट म्हजें जावं प्रणाम तुका करता सोबीत म्हज्या शेरा उलो तुका मारता म्हज्या मोगाच्या मंगलोरा मुल्यान मुल्यान तुवें शिंपडायलां सोबीत सोबीत शेता कोण तुज्या मातयेक पातयेता वंटी सफोल घेता मुल्यान मुल्यान तुवें शिंपडायलां सोबीत सोबीत शेता कोण तुज्या मातयेक पातयेता वंटी सफोल घेता अमृत मेळटा कोण तेल्यान या तुज्या धरणेता हांव तुज्या गर्भांत जल्मला स्तुती तुजी गायता कितलो संतुश्ट हांव ओ मंगळूर म्हजो गांव तुज्याच गर्भान जल्मलें हें अदरश्ट म्हजें जावं प्रणाम तुका करता सोबीत म्हज्या शेरा उलो तुका मारता म्हज्या मोगाच्या मंगलोरा प्रणाम तुका करता सोबीत म्हज्या शेरा उलो तुका मारता म्हज्या मोगाच्या मंगलोरा म्हज्या मोगाच्या मंगलोरा म्हज्या मोगाच्या मंगलोरा क्रिस फादरापान टनेल म्हळें म्युजीक सुरू जातना ट्रेनाच्या आवाजा परत ताल्लें हांव आतां ट्रेन काय आतां टनेलांत वता म्हण चिंतलें कशें जालें तुजें परफॉर्मन्स अभ्यास केलाय तुवें वय वय गे खंय वचूंक वेळ जाता गे ना ना मू इल्लें धांवन आहलोय ट्रेन चुकता म्हणून हे गे जाता ट्रॅकर सिंग करतना इतली ल्हान प्राय तुजी खंयच्या क्लासींत आसाय
सेकंडांत ते इतलें पोत बाय हार्ट करचें आनी ते एक व्हडलें काम न्ही गे त्या भायर ट्रॅकार सिंगर रिदमार सिंगर श्रुती दवर म्हळ्यार कश्टांचें काम न्ही गे बरें प्रयत्न केलें पूण तुवें आनीक अभ्यास करूंक आसा जायत की श्रुती आनी रिदमा वच्चे भायर तुवें काम करूंक आसा मुखल्या दिसांनी बरें अभ्यास कर जायत की संगीत सोडनाका दांत आयल्या उपरांत मागीर आनीक क्लियर जातात सिंग करूंक जायत की क्रिस येस तुका जेजूचें नांव दिलां क्रायस्ट न्ही सोबीत नांव ओके सेकंड स्टँडर्ड म्हळें तुवें ह्या ल्हान प्रायर ह्या स्टेजीक आयल्यान पळय तेंत व्हडलें अचिवमेंट देखून पयलें तुका शाबासकी पाडयता इतलें तुज्या प्रायाचे मस्त भुरगे ना ते खंय याद गुतना तूं ह्या स्टेजीक आयलाय पळय देखून देवाक तुज्या माय बाबाक ह्या वेदीक कोणें तुका दिल्या पळय पयलें थँक्स म्हण एक दुसरें तुजें बरें प्रयत्न पोत तितलें सुलभ ना मंगळूरची ओडविकाय आदल्या एपिसोडांत मंगळूरची ओडविकाय इतले वर्णी लागी विल्फ्रेमी बस आमी जाणा इतलो नावाडीक कलाकार साहिती आनी मंगळूरची ओडविकाय दिल्या ते तातूंत एक जोश आसा एका म्युजीक येता नंतर रिदम आहा पळय ते जोश हेजे सो रिदम स्केल आनी प्रायर गमानान दवर जायत घेत ह्या ल्हान प्रायरीले कश्ट तें करूंक पूण कश्ट म्हणून सोड नाका प्रयत्न कर तूं जायत की ओके आतां संगीता विशांत विल्फ्याबाची पयल्यांची पदां आतां मोग आनी मायपास फिल्माची मोग तुजो कितलो आशिल्लो इटर्नल मेलडी ती पयले 25 वर्सां आदीं हे पुरो उपेंद्र कुमार असले पुरो म्युझिशियन ताका म्हाका गुतना मोग आनी मायपासाची म्हाका उडास येना कोण म्युजीक डायरेक्टर म्हणून हांव त्या वेळा हायस्कुलांत आसलो ताजें शुटींग जाता आसतना कल्याणपुरांत शुटींग जाल्लें तो फादर डिक क्रूजो ताका एक ल्हान सीन आहलें तें मोर्न करूंक घाल्लें त्या मोर्नाचें एक जोक आसा मिक मॅक्स जित्त तें आनी बडी सांगया ताका मोर्नाच्या पेट्यान न्हिदो घालें ताका ते ताका किडे झोपतले दिसता ताका ते समा कितले बडे एक्शन म्हळ्यार उठतलो मिक मॅक्स ते आनी बडी अनेक गजाल सांगता मोग तुजो कितलो आशिल्लो त्या फिल्माची मोग आनी मायपास कितली सोबीत आनी म्हाका ना कांय उणें जर म्हाका म्हज्या देवान एक शिल्पी जावन रचलो एक अपुर्बायची पदां ह्या 25 वर्सांनी आयल्या वार पप्पन जॉस्पियन म्युजीक डायरेक्टर जावन विल्प्याबाक हें जस्ट इन्फॉर्मेशन मागीर तें आसा पूण तुका भुरग्या क्रिस तुका बरें मागता सर बरें मागता तेत गे तूं बरें अर्जंट खंय गे सोत्याय कोणाकी सोत्या आसा दोंताय म्हणल्यार बरें दिसता धांव नाका राव सांगिल्लें बरें आयकून नेक्स्ट टायम येता आसतना दांत येतात परफॉर्मन्सूय बरें जाता ओके ल्हानशें दांत आयलां आयना तें ल्हान सुरू जाता ल्हानूच आसलें गे अशें सिंगिंगाक तशेंच प्रयत्न ल्हान मेळटा सोडून वयर वयचें गे ओके यस पद आसा पळय आमकां सगळ्यांक म्युजीक गोतनातल्यांक आमी पद म्हणचें आमी पद गावचें तुमी गावचें ते टॅक्निकॅलिटी पळयतात तातूंत आमी पद म्हणचें आनी ताणें तें एक प्रयत्न ताणें केला आनी तें पेप्पीनेस क्यूटनेस आतां विल्फियाब तुका आसलो तर हाताक धरन हांगा तावन हंपन घट्टा सुलतान बत्तेरी पाणांबर पुरा व्हरून एक पब्ब आसा एक आयस्क्रीम दिता आसलो कोणा तितलो कोंडाटो दिसता हितून काल म्हणटा ताका क्यूट तशें दिसताय ओके बरें प्रयत्न तुज्या प्रत्येक जाण तुज्या वडिलांक हांव शाबासकी म्हणटा म्हळ्यार इतल्यान प्रायर इतल्यान ट्रेन करता ट्रॅक सिंगिंगाक दुसरें म्हणणें हें म्हळ्यार इल्लें तशें सुकल्यार तुका पद खंय खंय वता तें सो बरें ट्रेन केलां तुका आनी ह्या वेदीरान तुका तांणी पावयलां भुरग्यांक तें आमी तांचें पॅशन आसा पळय तांकां टॅलंट आसा तांकां टॅलंट आसता तें अशें आमी सान्याक दिल्यार मात्र तें काल म्हणटात पजळटा म्हणटात उजवळटा म्हणटात पळय अशेंच ही सुरवात फातऱ्या पण सांगलें बरीच क्रिस्ताक दांत ल्हान आयला न्ही गे आनी व्हड येता न्ही तशेंच तुवें अभ्यास करता निरंतर अभ्यास केल्यार तूं व्हड जावन व्हडलो सिंगर जाताय जायताय ओके काँग्रेस तुका ओके देव बरें करूं क्रिस्टल शार्विन डिसोजा न्ही गे करेक्ट न्ही गे सो पेरांपाळ्ळी तावन तूं आयलाय ओके आनी आज तुवें गावूंक वेचें पद आसा सन्याचे राती उल्हास बुयावाचें ओके टफ आसा तुवें एक काल म्हणटात कशें आतां तूं तें सादर करताय म्हणलें तें तुजेर होंदन आसा आमी राखण आसा तुका सर बरें मागता सण्याचे राती माडाचे सावळेन सारया सोबत माडा हातान घालून हात नासून गावया घुमटाच्या मधुर ताला सण्याचे राती
सावळेन सारयल्या सोबत माडा हातान घालून हात नाचूया गाऊया घुमटाच्या मधुर ताळा चंद्राची शीतल घेव्या माथ्यात फुलांच्या वांगडा झुलल्या वाऱ्याला रात किरणा चंद्राची शीतल घेव्या माथ्यात फुलांच्या वांगडा झुलल्या वाऱ्याला रात रुखाचे तेंशेर शेंड्या सोगोंटेर पिला ती गावली गीत आमच्या सुरार सान्याचे राती माडाची सावळेन सारयल्या सोबत माडा हातान घालून हात नाचूया गाऊया घुमटाच्या मधुर ताळा उतरामतीयांची शिपिया बी काळ शेतात खुशीची रुपणे रोव्या पळसा मोळ्यात उतरामतीयांची शिपिया बी काळ शेतात खुशीची रुपणे रोव्या पळसा मोळ्यात सुकण्याची भिरी मारतोनी बोवून राखतोनी शेता भाटा बसून रुगार सान्याचे राती माडाचे सावळेन सारयल्या सोबत माडा हातान घालून हात नाचूया गाऊया घुमटाच्या मधुर ताळा आईसाची जोडी कशी पेवया डोळ्यात सपनाची न्यायची सव्या मळबा डोळ्यात आईसाची जोडी कशी पेवया डोळ्यात सपनाची न्यायची सव्या मळबा डोळ्यात जिविताचे रीत मानसुगेचे गीत गाऊन गाजोव्या संसार पावत्या पारा सान्याचे राती माडाची सावळेन सारयल्या सोबत माडा हातान घालून हात नाचूया गाऊया घुमटाच्या मधुर ताळा सान्याची राती माडाची सावळेन सारयल्या सोबत माडा हातान घालून हात नाचूया गाऊया घुमटाच्या मधुर ताळा घुमटाच्या मधुर ताळा घुमटाच्या मधुर ताळा घुमटाच्या मधुर ताळा क्रिस्टल सुबी दिसताय तू थँक्यू कोणी शिकयलें तुका हे परतून तू शिकलें गे हांव तू शिकली वय ट्यून सगळं इल्लो रॉंग शिकलाय तू आयकलें गे बरें तुवें वय सन्याच्या राती तशें आसा हांवें व्हिडिओ पळयल्ले दुसऱ्याचे आशा भोसल्यानी वय तेंत ओरिजिनल तेंत पण ट्यूनंत थ्रू आवट रॉंग शिकलाय तू ते नोट्स किंचे ते येवनात म्हाका गोतूना काय रिमिक्स वर्शन आगे काल्यां गोतूना ना पण आशा भोसले जाल्यार ते न्ही ते ओरिजिनल वर्शनंत बट तुका हिंगी रॉंग शिकलाय थ्रू आवट कोरस पुरो नोट्स रॉंग आहले नेक्स्ट टायम कोणी संगीत गोत्ताल्ल्यान तावन शिकया जायत गे कोणी गोत्ताल्ल्यां कडेन वचून हेल्प विचारीत कोणी म्हणी हेल्प करतात हांवें शिकल्लें सामान कितें एक फावटी रॉंग शिकल्यार मागीर तें करेक्ट करूंक कश्ट बरें प्रयत्न तुजें रिदम ही इल्लेशे मुखार पाटी वेताले त्या ग्रुवार म्हळ्यार फास्ट आसा ते त्या ग्रुवार
मेंटेन करीचें पडटा जायत गे संगितान बरें मागता तुका क्रिस्टल तुजो गांव पेरंपळ्ळी गे तुका आमचें कानडी स्क्रिप्ट कोंकणी बरोवचें कन्नडान बरोवचें येना गे येता बट स्पेलिंग मिस्टेक्स जाता तुवें स्पेलिंग आतां रोमी स्क्रिप्ट वापरताय गे तूं आतां खंयचें स्क्रिप्ट आतां बरोवन दिलां हांवें पळय तुवें ते म्हळ्यार इंग्लिशान आहा पळय रोमी स्क्रिप्ट म्हणटा पळय आमी तूं खंय शिकलें खंय तूं गांवांत आसाय गे तूं गांवांत आसाय गे गांवांत ल्हान व्हड जालें गे हें स्क्रिप्ट कशें आयलें म्हळ्यार आनी एक तुका सांगचें म्हणणे आतां आयल्या वार कोंकणी बरोवचें इल्लें मायाक जावन येता कोंकणी उलोवचें आनी बरोवचें तशें जाल्यार संदर्भ रचलें एक कालें प्रयत्न आहा पळय इल्ली कोंकणी पदां जिवाळ करता आसतना कोंकणी भास इल्ली जिवाळ जाता ओके हांव ताजे विशयान जजमेंट करना तुवें पळय जजमेंट करना हांव ओके ताचे उपरांत क्लॅरिटी ऑफ वर्ड्स आमकां म्हळ्यार हें स्क्रिप्ट आसलें वरवें कोंकणी स्क्रिप्ट आसलें जाल्यार आमकां फॉलो करूंक सलीस जाता आसलें ओके पूण तें तुमच्या इगर्जेन क्वायरान गायन करताय गे तूं तुमचे ते मेलवीट आनी करपाक सिंगर्स आनी बरें आसात न्ही तूं तरबेती काण घेताय गे खंयपणी कोणा लागींपणी प्रॅक्टिसा वेताय गे ना गे ताळो बरो तुजो आतां काल म्हणल्यार म्युजीक ट्रॅक आहा पळय तें ताचें तुका एक सिंग करून गेलें जोश मेळूं ना तुका त्या कारणां पासून अदरवायज युअर वॉयस इज व्हेरी गूड आमी पिच वा स्केलाक मॅच करचें तें आमकां आमच्या तरबेतीक सोडुल्लें पूण तुका शाबासकी पडटा तूं निराश नाका बेजार पावो नजो आनी आसून रावचें अशें आसून रावचें स्मायल ओके ओके कीप स्मायलींग या क्रिस्टल तुवें कितलो तेंमतोण हें पद प्रॅक्टीस केल्लें तुवें 1 म्हयनो जालो बट मदें घात शेळ आनी जालें सो तशें जावं हां 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 तशें म्हळ्यार तुका तुवें पद सिलेक्ट केल्ल्या उपरांत आतां असल्या कॉम्पिटिशनाक येतना मुखार तुका सांगचें मुखार फायद्याक म्हळ्यार म्युजीक गोताची आसात उडपींत आतां पाद्रेबाण सांगली थोडी नांवां सांगली उडपींत आसात जायत्या सुवातांनी आसात आनी टिचर्स आसात म्युजीक टिचर्स आसात खोडयाला कायिल्लींदर आमचे कोण जोशल आसा शिल्पा आसा आसात आमचे टिचर्स आसात आनी तुमकां ती फोणारी मेळटात कन्सल्ट करूंक एक पटीन जस्ट इसारा तुमी हें पद हांवें सिंग केलां ट्यून आनी करेक्ट आसा गे म्हणून कितें म्हणल्यार तुमकां स्टार्टिंगार तुमकां तें करेक्शन मेळ्ळ्यार तुमकां तें त्या प्रमाणे फॉलो करून वशी येत पळय तशें एक बरें पद बरें एटेम्प्ट आनी तुजो ताळो आयकोंक खुशी जाता तो आयकोंक असलीं पदां गांवची छाती तुका आसा बरीं बरीं पदां तुका मुखार म्हळ्यार बऱ्या तरेन सकण पदां बरींच बऱ्या तरेन गांवची छाती तुका आसा सो तुवें तें बरकरार दवरिचें प्रयत्न बरकरार दवरिचें आनी मुखल्या दिसांनी परत असल्या वेदीन तुवें येयचें बरें कर प्रयत्न केल्यार सगळें समजता मागीर आयचो दीस आयचे मिस्टेक्स ते परमनंट न्ही फाल्यां नवो दीस नव्यो संगत्यो जायते तशें आनी दुसरें म्हाका तूं सांगूंक आसचें आशा भोंसलो सो हें पद आयकलां आमी मस्तुपटी आयकलां आमकां तें लोकांनी आयकलां आमी मात्र न्ही जड्जीसांनी मात्र न्ही विक्षक आसा पळय टी व्ही पळोवचे ते आयकोन आसतात आनी ते जड्ज करतात इमिडिएट तें तशें अशें आमच्या वरनी चड जडजमेंट ते दितात तुमकां तुमच्या कमेंट्स बॉक्सांनी या अशें तुमकां आयकूंक पुरो तशें अशें म्हळ्यार आमकां सगळ्या कारणांक बसोंक जायना आमी तांचे प्रतिनिधी मात्र सो आमकां थोडेशें मात्र सांगूं जाता उरलें सगळे लोक सांगता सो त्या खातीर 17 गाणग्याचें म्हणचें ओके सगळें तुजें बरें जावन दी सगळें बरें जाता जायतें थँक्यू वेल मोगाळ वीक्षकांनो तुम्ही पळयले आयच्या दिसा आयच्या एपिसोडांत आमच्या भुरग्यांचे तुम्ही परफॉर्मन्स पळयले आमच्या जजीसांनी कितल्या अपुर्बायेन कितल्या मोवाळायेन आनी कितल्या मोगाळायेन आमच्या भुरग्यांक ती दोणी तांणी दिला आनी तांचे भुरग्यांतय प्रत्येक जावन जो ते इनसेन्स आसलें आनी त्या द्वारी तांणी कितले ओपनली जे तांकां कितले तांकां ती दोणी मेळ्ळी आनी सकट तांणी विद एन ओपन हार्ट एंड ओपन मायंड तांणी काण गेला तितकेशे बेजार आयकंडीत जावन भुरग्यांक भोगता बट मोर दॅन दॅट दे आर रेडी टू टेक ऑन द चॅलेंज तांकां कितें सकट सांगलां आमच्या जजीसांनी तांणी सकट ते स्पोर्टिवली काण गेला अँड मोस्ट सर्टनली वेन यू सी देअर फेस तांचे मुखार तुमी पळयत आसतना तांचें एक्सप्रेशन तुमी पळयत आसतना तुमकां कळटा ती कितली एक्सायटेड जावन आसात सकट ती दोणी सिरियसली काण घेवंक ते गळसोवंक ते अप्लाय करूंक आनी तांच्या मुखल्या जिवितांत प्रत्येक जावन संगीताच्या ह्या करियरांत वा संगीताच्या ह्या तांच्या पैणांत ते एप्लाय करूंक आनी हांगासर हे लिसांव जावन आसा आमकां समेस्ताक इट इज इम्पॉर्टंट टू बी इनसेंट मोस्ट डेफिनेटली पूण तशा की वर्तें जावन आमकां जें कितें आमकां लिसांव मेळटा आमच्या जिणये द्वारी ते आमी स्पोर्टिवली काण घेवंक आसा बेजार आयकंडीत जावन भोगता
बट मोर इम्पॉर्टंटली आमकां जर तर आमच्या जिणयेंत इम्प्रूव जायचे जाल्यार आमकां कितें चिंतवणी मेळटा ते आमी बऱ्यान काणगेचे गळसीचे आनी मुखारसून वरीचे इतलें म्हणून आयज एपिसोड आमी हांगासर अखेर करता. आमची आनी तुमची मुलाकात ॲज युजल येवच्या शुक्रारा जस्ट तेराळ तुमच्या वरां जातात 9 तेराळा आमची आनी तुमची मुलाकात. तेराळा पर्यंत मोग मनोरंजना खातीर पळयत रावा दायची वर्ल्ड TV 24/7.